गोरखधाम एक्सप्रेस रेल्वेक सोमारा उत्तर प्रदेशांतले गोरखपूर वाठारांत एक्सिडेंट जालो। सिग्नल चुकिल्ल्यान गोरखधाम एक्सप्रेसीन म्हालाचे रेल्वेक सरळ धक्को दिलो। रेल्वेचे 3 डब्यांचो चुराडो जाला। रेल्वेचे 6 डबे घसरले। राती मेरेन आयिल्ले खबरे प्रमाण एक्सिडेंटांत 31 जाण गेल्यात। ते शिवाय 51 पॅसेंजर जखमी जाल्यात। रेल्वेन सुरक्षा आयुक्ता वरवीं चौकशी सुरू केल्या। सिग्नल दितना कोफुसांव केल्ल्यान गोरखधाम एक्सप्रेस रेल्वे आनी म्हालगाडी एकाच रुळार आयली आनी दोनूय गाडयांनी स्पीडीर एकामेकाक धडक दिली। रेल्वेचे 3 डब्यांचो सामको चुराडो जाला। ते शिवाय 6 डबे रुळावेल्यान घसरले। मजत करूंक सगळ्यान पयलीं पावले ते थंयचे लोक। राती मेरेन आयिल्ले खबरे प्रमाण एक्सिडेंटांत 30 जाण गेल्यात। 51 जखमी जाल्यात। मात रेल्वेन राती मेरेन आंकडो अधिकृत जाहीर करूंक नाशिल्लो। एक्सिडेंटाची रेल्वे सुरक्षा आयुक्ता कडच्यान चौकशी करपाचो आदेश रेल्वे मंत्रालयान दिला। अपघातान मरण आयिल्ल्या पॅसेंजरांच्या घरच्यांक 1 लाख रुपया आनी गंभीर जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपया लुकसाण भरपाय दिवपाची घोशणा रेल्वे मंत्रालयान केल्या। बारीक सारीक माल लागिल्ल्या पॅसेंजरांक 10,000चो आदार दितले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बार्देशांतल्या बोगस रेशन कार्डाचेर प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत मुख्यमंत्र्यान सगळ्या संबंधीत अधिकाऱ्यांची 29 मायाक बसका आपयल्या। ह्या बसकेंत बार्देश तालुक्यांतल्या बोगस रेशन कार्डाच्या रिपोर्टाचेर विचार जातलो आनी कितें करपाचें तें थारतलें। गोंयभरच्या रेशन कार्डांचो डाटा तपासपाचें काम जुना सावन सुरू जाता। दोनूय गजालींचो बसकेंत नियाळ घेतले। पळयात रिपोर्ट। बार्देश तालुक्यांतली रेशन कार्डां डिजिटायज करपाचें काम प्रायोगीक तत्वाचेर सुरू केल्लें। हे प्रक्रियेन बार्देशांत 5,000 परस चड बोगस रेशन कार्डां आसात म्हूण उक्ताडार आयले। GLA मार्फत डिजिटायझेशनाचें काम चलतालें। प्रुडंटान हो रिपोर्ट उक्ताडार हाडटकच सरकाराक जाग आयल्या आनी हालचाली सुरू जाल्यात। नागरी पुरवण संचालक दिपाली नायक म्हणटा, 29 मायाक मुख्यमंत्र्यान रेशन कार्डाचेर बसका आपयल्या। मुख्यमंत्री, नागरी पुरवण मंत्री, नागरी पुरवण सचिव आनी संचालक, GL आनी NICचे अधिकारी ह्या बसकेक आसतले। बोगस रेशन कार्डाचेर मुख्यमंत्र्याक रिपोर्ट दितले। चौकशी करून दोशींचेर कितें कारवाय करची ताचेरय निर्णय जातलो। ह्याच बसकेन गोंयभरची सगळीं रेशन कार्डां डिजिटायज करपाचे कामाचो मुख्यमंत्री नियाळ घेतलो। गोंयभरची रेशन कार्डाचो डेटा तपासपाचें काम जून म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकांत सुरू जातले म्हूण संचालक दिपाली नायक सांगता। गोंयभर वट्ट 4,04,597 रेशन कार्डां आसात। ह्या सगळ्या रेशन कार्डांचो डेटा तपासल्या उपरांतूच ती डिजिटायज जातली। बार्देश तालुक्यांतलो बोगस कार्डाचो डेटा पळयल्यार कार्डां तपासून जाता म्हणल्यार बोगस कार्डाचो आंकडो लाखां मेरेन पावतलो म्हणपाची शक्यताय न्हयकारूं नजो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। काँग्रेसीन तिकेट दिल्यार सुद्दां उत्तर गोंयच्यान परत उबो रावचो ना ही गजाल रवी नायकान प्रुडंटाच्या हेडॉनात उलोवन दाखयल्या। आपल्याक विश्वासांत घेनासतनाच काँग्रेसीन वेंचणुकेचो जाहीरनामो जाहीर केलो अशें रवी आतां म्हणटा। चडशा वादग्रस्त प्रस्नाचेर नो कॉमेंट्स म्हणत रवीन जाप काडली ना। म्हणटात की त्या टायमार मोपाचेर स्टेटमेंट येवप हें चुकीचें आशिल्लें, स्ट्रॅटेजिकली चुकीचें आशिल्लें। कित्याक इलेक्शन पयलीं येवप म्हणजे चुकीचें आसा। म्हाका मॅनिफेस्टोची कॉपी पावूना। तुमी म्हणटात की फकत राहुल गांधीन कॅम्पेन केलें तें पुरून आशिल्लें। कितें आमी UPA सरकारान ते प्रायम मिनिस्टरान पळय कितें केलां त्या लोकां मुखार देशा मुखार दवरपाचें। कित्याक आमी थोडे अपुरी पडले म्हणटा आमी पडले, आमी काँग्रेस वर्कर आमी। पक्षान जो वेंचणुके खातीर निधी धाडिल्लो तो तुमी कड्डिलो म्हणून तो स्टेट प्रेसिडेंट करता ते हांव तेजे कांयच कॉमेंट्स करिना। हांव कांयच कॉमेंट्स करिना। जे कॉमेंट्स करपाचे स्वताक डिफेंडूय करनात। कित्याक म्हाका जर हांव उलयत ना आतां तेजेर। सद्याक पक्ष ज्या रितीन चलता तुम्ही सातिस्वेत आसात काय ना तेजेर म्हागेले कॉमेंट्स ना सद्या तरी। आनी तुमचे ब्लॉकाचे 12 बिरेस्तार तर शुक्रार ते हांव नको कांय हांव उलोवंक शकना। कित्याक कांय ते पळोवंकूच ना कोण कोण आसा कितें आसा म्हाका। जेन्ना चर्चीन बी सर्क्युलर काडलें तेन्ना इल्लो मातसो हुरूप आयलो, पण एक्चुअली तो ग्राउंड लेवलाचेर कन्वर्ट जावपाक शकलो ना ते हांव सांगूंक शकना। रवी बाब कितलो तयार आसा फाल्यां एक्शन घेतली जाल्यार मुखाल्ली एक्शन बिक्शन तेजे हांव कॉमेंट्सच ना। ते हायकमांड पळोवनी सांगलें की अशीच तिकेटीची ऑपॉर्च्युनिटी आहा, तुमी घेतले काय आतां म्हणटले की नाका तुमगे कोण आसता दुसरो पळया म्हणून। परती तर नॉर्थ गोवा जर इलेक्शनाक तिकेट हांव घेनात ना।
मुरगांवची नगराध्यक्ष तारा केरकाराक विरोधी नगरसेवकांनी 1500 भितर बिडकी पळोवंक लायली. नगराध्यक्षांनी उपनगराध्यक्षा आड अविश्वास थाराव सोमारा पास केलो. 20तल्या 11 नगरसेवकांनी थारावाक तेंको दिलो. तारा पयलेच फावट नगराध्यक्ष जाल्ली. तारा म्हणटा अविश्वास थारावाचें कर्म वास्कोच्या आमदाराचें. तारा मुरगांवची नगराध्यक्ष जाल्यार फक्त 13 दीस जाल्ले. 20तल्या 11 नगरसेवकांनी तिचे आड अविश्वास थाराव घाल्लो. उपनगराध्यक्ष सैफुल्ला खानाकय त्याच 11 नगरसेवकांनी पदावेल्यान देंवयलो. तारा म्हणटा कार्लोस आल्मेदा राजकारण खेळटा. ठराव हाडला तेंच्यांनी एक शब्द सुद्धा हांवें इल्लिगल कितें केलां हें सांगून दाखोवन दिवंक ना. हेतूनच कळोन येता की हें पूर्ण राजकारण आसा अशें. जर म्हाज्या सारके एक चेअरपर्सन जाल्ले जे धडबडपी काम करपी अशा बायलेक एक 13 दिसां भितर उतरपी हेका कार्लोस आल्मेदा कितें सांगूंक सोदता की तेन्ना तो काम करिना असो म्हणटालो आनी आतां आज तूं MLA तुका वास्कोचे सिटीचे कांयच बरेपण नाका हें तुवें तेणें प्रत्यक्षान दाखोवन दिल्लें. सैफुल्ला म्हणटा सगळें चल्लां तें राजकारण, आरोप बेटेच. इलिगलिटी आमी करतात म्हणून अशें एक तेमी निमित काडलो. बाकीचे आमचे 11 कावन्सिलरांनी हांव तेंचे लागीं तेच मागलें तेंचे सगळ्याचे आमचे प्रिजायडींग ऑफिसर आनी आमचो जे MLA आनी बाकी कावन्सिलर आहले बाबा आमी कितें इलिगलिटी केला ते आमकां प्रूफ करून दाखोवचें अशें म्हणून. आज तेमी कांय उलोवना पूण अशें जावन बेश्टें हांवें तेच तेंचे फुडें सांगलें की बाबा तुमी अशी बेश्टी निमतां काडून हें करप न्हू. आमकां जाय वास्कोचो डेव्हलपमेंट. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. घेऊया एक व्यावसायिक